नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. बिहारच्या विधानसभा वेंचणुकेन घसघशीत जैत जोडले उपरांत भाजपाच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी राज्यांत सरकार स्थापीत करपाक हालचालीक नेट लायता. फाल्यां सरकार घडोवपा विशीं तशेंच मुखेलमंत्री पदाच्या उमेदवारांचें नांव निश्चित करपा हेतान भाजपाची आनी उपरांत लोकशाय आघाडीची बसका जातली. लोकशाय आघाडीचे 202 वेंचून आयिल्ले आमदार हे बसकेन वांटो घेतले. बसकेन फकत मुखेलमंत्रीच न्हय जाल्यार उपमुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्रीपदाचेर उमेदवारांची नेमणूक जातली. बसके विशीं तशेंच शपथविधी सुवाळ्या विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना बिहारचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी 20 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजपाच्या हेर म्हालगड्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेन गांधी मैदानाचेर करतले अशी म्हायती दिली. कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी. आदिवासी फुडारी बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान दिल्ली विधानसभेत एक आगळे वेगळे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. दिल्ली विधानसभेत मेरा युवा भारत हे कार्यावळी अंतर्गत नक्षल प्रभावित वाठारांतल्या 200 तरणाट्यांक दिल्लीक आपोवन तांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार पयलीच खेपे उदरगतीचे अणभव घेतिल्ल्या ह्या तरणाट्यांनी ह्या कार्यावळी विशीं खोस उक्तायतना दिल्लीन जाल्ली उदरगत पळोवन आमी कितले फाटीं आसात आनी नक्षल प्रभावित वाठारांतल्या तरणाट्यांक एकठांय येवन आपल्या राज्यान लेगीत अशे तरेची उदरगत करपाचो हावेस उक्तायलो. सबसे पहले तो हमने रेलवे स्टेशन से दिल्ली का और यहाँ तक का सफर किया तो हमने बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखी. लगा कि यार ये तो हमने टीवी में देखा हुआ है. थोड़ा सा अचंभित हुए, यार ये ऐसी चीजें जिन्हें हम शायद हकीकत में भी पूरे कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने 3 दिन के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, हम बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हांणी ह्या आगळ्या वेगळ्या आयोजना विशीं खोस उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांतल्या मागासलेल्या वर्गांतल्या लोकांक मुखेल प्रवाहाचो भाग करप आनी तांकां ह्या उदरगतीच्या वाटेन बरोबर घेवन चलप हो ह्या आयोजनाचो ध्येय आशिल्लो. इस बात की खुशी है कि ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये सभी युवा पहली बार अपने गांव से निकल करके और दूसरे प्रदेश में आए हैं. जब मैंने पूछा कि रेलगाड़ी में इसमें कितने युवा पहली बार बैठे हैं, तो उनमें से अधिकांश ने हाथ खड़ा किया. और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को के विकास के लिए मुख्य धारा से उनको जोड़ कर रखने के लिए ये आवश्यक है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पूरे देश का भ्रमण वो करें. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा सुरू आशिल्ल्या 44व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचे MSME KVIC काथो आणि NSSH पंडलाचे मंत्री जितन राम मांझी हांणी उक्तावण केले. ह्या वेळार तांच्या सयत सूक्ष्म लघु ल्हान उद्देग मंत्रालयाच्यो राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे लेगीत हजर आशिल्ल्यो. उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांतल्या ल्हानांतल्या ल्हान वेवसायिकांक तरेकवार येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान उर्बा आनी आधार मेळटा. तशेंच अशा तरेच्या भव्य वेपार मेळाव्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या बारीक वेवसायिकांक लोकां मुखार आपली उत्पादनां दवरपाक संद मेळटा अशी खोस मंत्री जितन राम मांझी हांणी उक्तायली. किस प्रकार से
हम अपने युवा जो यहाँ है संसार में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, कैसे उसको हम इम्प्लाइज करें, इसके लिए उन्होंने एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसमें अनेक प्रकार का जैसे विश्वकर्मा योजना है और ये सबसे छोटा से छोटा कम पूंजी से भी उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और अभी देखा है आपने कि साहब इतना बड़ा संयंत्र बनाया जाता है कि स्पेस क्राफ्ट में भी हमारा ये इंजन लगाया जाता है और कम खर्च में भी अब ज़्यादा कहा गया कि 20 टन 25 टन इतना उसमें ताकत में उसको लेकर तो उड़ सकता है। ह्या वर्साच्या निमणे जावपी जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची वळेरी फुडल्या सप्तक मेरेन जारी करतले। काल सांजे उसरा पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका जाली। हे बसकेन प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी वांटो घेवन बसके उपरांत पत्रकारांक सविस्तर माहिती दितना पक्षाच्या साबार वांगड्यांक विश्वासान घेवन उमेदवार थारायतले आनी ही प्रक्रिया फुडल्या कांय दिसां भितरूच पुराय जातली अशें सांगलें। आमचे इलेक्शन जी समिती आसा कमिटी आसा त्या सगळ्या कमिटीची आयज व्हडली बसका जाली। ती बसका जवळ जवळ तीन वरां 3.5 वरांची चल्ली आनी तातूंत भितर संभावीत डिस्कशन जे आसा ह्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात ते चालीक लायले आनी परत त्या हातूंत भितर डिस्कशन आसा ताजी दुसरो रावंड आतां रोखडोच मागीर परत जावपाचो आसा आनी तातूंत मागीर सगळे गोश्टी मागीर फायनल जातली। फायनल जाले नंतर पत्रकार परिषद घेऊन खंयचे मतदारसंघातलो सगळे कॅन्डिडेट कशें आसा ते सगळे विचार करून आमी तुमचे फुडें मांडटले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयान हवामान बदला खातीर स्थापीत केल्ल्या राज्य प्रशासकीय परिशदेची पयली बसका घेतली। हे बसकेन हवामान लवचीकसाणे खातीर राज्य सरकारान राबयल्ल्या व्यापक आराखड्याचो नियाळ घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमां वरवीं दिल्या। तशेंच हे बसकेन हवामान बदलान जावपी लुकसाणीचेर उपाय येवजण्यो आनी टिकाऊ उदरगतीच्या ध्येयाचेर चर्चा जाल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत नमूद केला। त्या भायर हे बसकेन हवामान बदला खातीर राज्य कृती आराखडो चलणुकेन हाडपा विशीं तशेंच हवामान आनी आपत्ती प्रतिरोधक हरीत गोवा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मुख्यालयान गो वॅन प्रकल्पाच्या 4थ्या केंद्रीय प्रकल्प सुकाणू आनी वेवस्थापन समितीच्या बसकेची यजमानकी केली। ह्या बसकेन प्रकल्पाची उदरगत सुरू आशिल्ले उपक्रम आनी फुडली वाटचाल हाचो नियाळ मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो। FIDR आनी गोवॅन पंगडांनी हे बसकेन पोषण सामाजीक उदरगत तशेंच तळागाळांतल्या लोकांच्या कल्याणा खातीर राबयल्ल्या मुखेल मोहिमे विशीं लेगीत हे बसकेन म्हायती दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमां वरवीं समितीच्या जाल्ल्या ह्या बसके विशीं म्हायती दिल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।